तर काय जे आयज आता करता आम्ही डिनर पोळी आणि शेपांची भाजी इतली भाजी घेतली आयज प्रोटीन ना बिकॉज आयज फायबर झाले कमी येता आमकां तेका लागून आमी आयज हेच खाता भाजी शेवपो ग्रीन्स आणि माय बरें शिनाणे उगडटा आयजूय धाडलेले आनी इतले काय खास ना दिसताले म्हाका ना एकूच पीठ तें म्हाका फर्स्ट टायम गोल हेंका ऑरेंज ऑरेंजची आसता ऑरेंज लास्ट आणि हे बे खुबे हा तर आम्ही ब्लिंकिटारच्यान ऑर्डर केला पर्सिमन सो व्हायरल रेसिपी चलता सो ती आमी आतां करतली हिंदीन अमर फल म्हणटा कोंकणीन कितें म्हणटा ताका खबर ना तितून अमर जाता खंय खाल्ले बीन काय फटी तुमकां इफ अमर जावंक जाय जाल्यार तुमी हे घेवंक शकता तुमी अमर पट्टो घेतला गोंय जातलो ये बड़ी अच्छी बात कही आप सो हेचे आमी आतां व्हायरल चॉकलेट पुडिंग व्हायरल पर्सिमन चॉकलेट पुडिंग करता सो लेट्स कट दीस फर्स्ट तिची स्किन पील करून कट करपाची तो वयलो डेट मातसो घट आहा एका आमी हाडून हे 2-3 दीस जाले आणि हे बे खुबे आहा पार्टी करता सो हो आमी आतां इल्लो खावन पळयता पयलीं लेट्स सी हाव इट टेस्ट्स ओके काडया डेट सो डेट मातसो घट आहा होच खावन पळोवया विथ साल विथ स्कीन I don't think this requires sal removing. Sweet. Yes. Sal मातशी दाट आहा कितें स्वीट आहा वाला बरें लागता बट स्वीट इतली आहा की फ्रुटा कडल्यान इतलें स्वीट मेळटा तें कळना लायक हे हजम न्ही उराय खूब गोड आहा आनी तेका एक्चुली हाडून थोडे दीस ठेवूंक जाय फ्रिजीन जावं भायर मागीर आनीक पकता खंय सो आमचे एक 5-6 दीस उरले दिसता फ्रिजीन ते पील करून काडपाचें आसता दिसता म्हाका खबरूच नासलें हांवें पिला वांगडाच दवरलेले ते बट आतां पील करून काडटाय सगळी स्पुनान स्किनी वांगडा खाल्ले जाल्यार मागीर ते मदीं मदीं दाणे दाणे लागूंक ताका लागून काडटा आनी उडयताय आतां पयलीं आमी घाले पर्सिमन हितून मिक्सरान कट बिकॉज इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव 4 teaspoons ऑफ कोको पावडर हे फ्रेश हनी आमच्या हितूनचे काडलेले लायक आमगेर वयर हे जाल्ले हनी बी तांकां कापून हे केले एक्सट्रॅक्ट केले आनी फुडल्यान केल्ले बट हे शुगर कशें जाला आतां पळय शुगर न्हू म्हाका दिसता विंटराक लागून शिक्याला बट इतली तर थंडी पडाय ना गोंयांत पळय सारको आवाज आनी हे हनी घालया आमचे हनी मातशें घट जाला आनी शुगर जाल्यार शुगर घालूं येता तुमी 2 tablespoon उदक घालया मागीर जाल्यार आनी काडूं येता न्हू आनी वनिला एक्सट्रॅक्ट वनिला कन्सिस्टन्सी ठीक जाल्या इक्वली डिवाइड करा The next day. तर गाइस आम्ही हे ट्राय करता पर्सिमन पुडिंग ओहो कॅरमल पुडिंग काय व्हाट अ ब्यूटी व्हाट अ ब्यूटी व्हाट अ ब्यूटी ट्राय करून पळोवया कशें लागता ते हां प्लेट ना सारके जेलेटिन यूज केला काय चड गोड लागना बट इट्स परफेक्ट क्रीमी ना इतले ऑब्वियस इट्स फ्रूट मिल्क न्हू बट बरें लागता चॉकलेट या 2 केल्या बरें लागता लायक शुगर क्रेविंग लायक आखे तोंड कवर जाता कोको हितून फ्लेवर रिफ्रेशिंग येट व्हेरी जेलेटिनस
क्रीमी ना क्रीमी So, राव बट यू शूड डेफिनेटली ट्राय इफ पॉसिबल मेळटा तुमकां ह्या सिजनान जाल्यार डेफिनेटली ट्राय करा. इतली बरी रेसिपी आहा. ऑब्वियसली हेल्दी आहा म्हणून ती इतली बी बरी लागना. बिकॉज हेल्दी इतले केन्नाच बरें इतल्या त्याच अमाउंटार ती हेल्दी बरी जाता. हेल्दी बरी लागता. त्याच्या वयर अनहेल्दी चीजे बरी लागता. सो दिस इज अ मस्ट ट्राय इफ यू आर लायक इफ यू वॉन्ट टू ट्राय.